बुधवारा बीएसीची बसका जाली। खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी हरकत घेतली। आमदार विरेशाचेर पुलिसांनी केल्ल्या वागणुकेक लागून गोंयच्या राजकारणात नवो वाद सुरू जाला। फकत बदली पुरो जायना, पूण संबंधित पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबित करचो अशी खर मागणी आमदार युरी आलेमावान केल्या। मजगती टीसीपी खात्याकडेन संबंधित प्रस्न विधानसभेत वेळार हाताळटले अशें आपल्याक आश्वासन दिल्ल्याची माहिती आमदार विरेशान दिली। तशेंच अर्थसंकल्प शुक्रार सादर जावपाक लागून खासगी कामकाजाचो एक दीस उणो जातलो। अर्थसंकल्प हेर दिसा मांडपाची मागणी हांवें केल्ली अशें आमदार विजयान बसके उपरांत सांगलें। कलम 39A खातीर गोंयांत राजकारण गरम जायत आसा। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान ह्या कलमा आड आंदोलनाक जाहीरपणान तेंको दिला आनी खाशेलें अधिवेशन आपोवपाची आनी कलम 39A रद्द करपाची खर मागणी केल्या। मजगती सभापती गणेश गांवकारान 6 मार्चाक मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय जाहीर केल्ल्याची माहिती दिली। तशेंच आमदार विरेशान बसकेत येवन चर्चा करची अशी मागणी केली। राजदीप नायकान 70च्या लोकांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान वाळपय पुलीस स्टेशनात राजदीपा आड कागाळ नोंद केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 दीस पयलीं एका आंदोलना वेळार राजदीप नायकान 70च्या 45,000 गोरवांक असो उल्लेख करून 70कारांची भावना दुखयल्ली। देखून 28 फेब्रुवारी मेरेन लोकांची जाहीर माफी मागूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी 70च्या लोकांनी दिल्या। गोंयांत राजकीय वातावरण तापिल्लें आसून लेगीत आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परबाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खर टिका केली। वैयक्तीक महत्वाकांक्षा आनी अपरिपक्वताय वक्तव्यांचो आरोप करून काँग्रेस पक्षान आरजेपीच्या नेतृत्वाचेर प्रस्न निर्माण केला। गोंयांत कोणाच्या वैयक्तीक घराचेर मोर्चा व्हरपाची संस्कृती ना। कोणाच्याच घराचेर मोर्चा काडचो ना असो म्हजो स्पश्ट स्टँड आशिल्लो। तशेंच म्हज्या मतदारसंघातले खुबशे लोक ह्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले आनी तांची जापसालदारकी म्हजेर आशिल्ली। तशेंच आमी सामान्य लोकांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्लीं, खंयच्याच पक्षाच्या मोर्चाक न्हय। मात थंय म्हाका आरजेपीचो मोर्चा दिसलो अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलो। IIT प्रकल्पाक अजून मेरेन गोंयांत
कायम जागा मेळिल्ली ना. आता IITचो विशय परतून एक फावट मान वयर काडटा काय कितें अशें दिसपाक लागलां. सांगे काणकोण शेळ मेळावली परत सांग्यार उपरांत धारबांदोडा आनी कोडार ह्या प्रकल्पाक खर विरोध जाल्लो. फाटल्या वर्सा कोडारच्या थळाव्यांनी IITक खर विरोध केल्ल्यान IIT प्रकल्प थंय रद्द जाल्लो. मात आता IIT खातीर 3 जागे निश्चित केल्ल्याचें आयकुपाक येता. तातूंत फोंड्या केरीच्या भुतकाम पठाराचें नांव आशिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीन विरोध केला. विरोधी पक्षातल्या मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगडावपा खातीर SIR ही भाजपाची नियोजित युक्ती आशिल्ल्याचो आरोप वास्को काँग्रेसीचो फुडारी नंदादीप राऊत हांणी केला. वगडायिल्ल्या मतदारांची कागदपत्रां एकठांय करतले आनी तांची नावां परतून मतदार वळेरेंत आस्पावन घेवपा खातीर वास्कोत व्हड मोहीम सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. राजकी दबावाक लागून खंयच्याच मतदाराचें नांव काडून उडोवंक दिवचें ना अशेंय तांणी आश्वासन दिलें. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांनी युनायटेड पळसकट्टा या बॅनरा खाला पार्सेकर फूड्स कंपनी आड निषेध सुरू केला. पळोवणी केल्या शिवाय पंचायत संचालकान पार्सेकर फूड्स कंपनीक स्टे ऑर्डर दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांनी केल्या. हालीसराक विधानसभेत वादविवाद चुकीच्या पद्धतीन जावपाक लागला. पयली विधानसभेत कशी भासाभास जाताली ताची माहिती वरिष्ठ विधेयकांक आसा. देखून सध्याची आनी पयलींची विधानसभेत जावपी भासाभास पळयल्यार सध्याचो दर्जो उणो जाला अशें म्हणप चुकीचें ना. आनी ही गजाल राजकीय विश्लेशकांच्या लक्षात आयल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वादविवाद योग्य नेम आनी संहितेचें पालन करून वेवसायीक भाशेंत जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयतालो. IIT प्रकल्पा खातीर 3 जागे निश्चित केल्ल्याचें आयकुपाक येता. हातूंत फोंडे केरीच्या भुतकाम पठाराचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीच्या वांगड्यांनी IITक विरोध केला. IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार आमच्या गांवचेर परिणाम जातलो अशें समितीचें म्हणणें.
म्हजेकडे खूप पाशियेस आसा, हाका लागून सभापती सुद्धा आपली तोखणाय करता. दर एकल्याकडेन पाशियेस आसप भोव गरजेचें. पाशियेस ना जाल्यार जिणेंतल्यो खुबश्यो गोश्टी वगडावपाक शकता. मात आमी पाशियेस दवरल्यार व्हडल्याकून व्हडलो ध्येय साध्य करूं येता, अशें विद्यार्थी संसद सर्त 2026 वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39 रद्द जाय मेरेन उपोषण सुरूच दवरपाचेर आमदार विरेश बोरकार ठाम आसा. हाका लागून कलम 39A आड आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्लें आंदोलन सुरूच उरतलें. मजगतीं उपोषण फाटीं घेवपाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमदार विरेशाक सल्लो दिल्लो, मात विरेशान तो भायर आयलो. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. मंगळारा फर्मागुडीत ढवळी बायपासार कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी वयले 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलीस फुडलो तपास करतात. बुधवारात चोरला घाटार ट्रकाचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रकाच्या कॅबिनात अडकल्ल्या एका मनशाक वाळपयच्या उजो पालपी दळान साल्वार केलो. मात दुसऱ्या मनशाक ह्या अपघातात आगताक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. राज्यात अन्न सुरक्षेसंबंधी कसलीच तडजोड सोंसची ना अशी स्पष्ट शिटकावणी एफडीएन दिल्या. मंगळारा एफडीएन कळंगूट, हडफोड्या, हंजुणा आणि थिवी वाठारांतल्या कांय आस्थापनांचेर धाड घाली. हे कारवायेत 14 अन्न वेवसायांची तपासणी करून कांय जाणांचेर खर कारवाय केली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या कार्यालयात सेवातीर्थांगा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बसका मंगळारा झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंगळारा केरळ सरकारान राज्याचे नाव बदलून केरळम करपाचो प्रस्ताव मान्य केलो. एप्रिल वा मे म्हयन्यात जावपी केरळ विधानसभा वेंचणुके आदी हे पावल उबारलां. रायकोटी वाठारांतले हे उदकाचे तळे. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं लोक ह्या तळयेचें उदक पितात. खाशेली गजाल म्हळ्यार गीम आसूं वा पावस, ह्या तळ्यांतलें उदक केन्नाच सुकना. थळाव्या लोकांच्या मतान ह्या तळ्यांतल्या उदकाक वखदी म्हत्व आसून भलायके खातीर ते खूब फायदेशीर आसा. तशेंच हे उदक धर्मीक कार्या खातीर वापरतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं गांवांतल्या दर एका घरांत नळ आसा, मात लोक नळाचें उदक फकत कपडे धुवपाक, आयदनां निवळ करपाक वा हेर कामां खातीर वापरतात. वाडट्या हवा प्रदूषणाचे फाटभुंयेर महाराष्ट्र सरकारान सुमार 88% कन्स्ट्रक्शन सायटींक स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस जारी केल्या. पर्यावरणाचे उल्लंघन केल्ल्यान पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे हांणी महाराष्ट्र विधानसभेत ही म्हायती दिल्या. तांच्या म्हणण्या प्रमाण 2025 ते 2026 मेरेन 1047 स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस काढल्यात आनी 1981 शोकॉस नोटीस जारी केल्यात. वाडटे हवा प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण गोदावरीत साठोवन दवरिल्ल्या दूध पियेल्ल्यान 4 जाणांक मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक FSSAI हांणी सादर केल्ल्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्या. 4 जाणांक मरण आयलें जाल्यार सुमार 15 जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. हे नेमके कशें घडले आनी कित्याक माल पडले ते कळपाक मार्ग ना. सध्या नरासापुरम गांवांतल्या दूध विकप्यांक ताब्यात घेतल्या. बुधवारा सकाळी दिल्लीक व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयलें. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवाला प्रमाण आनंद विहार वाठारात सगळ्यात चड प्रदूषण जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या वाठारात हवेचो दर्जो 334 इतलो नोंद जाल्लो. दिसपट्टे हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. चड प्रदूषण जाल्ल्या वाठारांतल्या लोकांनी तोंडार मास्क घालून रावचें आनी घरांत एअर प्युरिफायर हाचो वापर करचो. तरी मंगळारा परस बुधवारा हवा प्रदूषण उणें आशिल्ल्याचें कळटा.
ठाणे पोलिसांनी महाराष्ट्र ठाणेच्या अंबरनाथ वाठारात चलपी एका कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सॉफ्टवेअर सर्व्हिस दिता अशें सांगून जायत्या US नागरिकांक टोपी घाल्या. ह्या नागरिकांनी ताचेर विश्वास दवरून वेगवेगळ्या बँक खात्याच्या माध्यमांतल्यान तांकां पयशे धाडले. पूण उपरांत हे सगळे फेक आशिल्ल्याचे कळना फुडें तांचे दोळे उगडले. पुलिसांनी कॉल सेंटराचो मालक धरून 5 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. बुधवारा सकाळ मेरेन सोद घेवप सुरू आशिल्लो. रान खात्यान गालजीबाग दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घाल्ली तांतयां सुखरूप दवरिल्ली. मंगळारा 60 ऑलिव्ह रिडले कासवांची तांतयां फुटिल्ल्यान पिलांक रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा सुखरूप गालजीबाग दर्याचेर सोडिल्ल्याचें कळटा. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर लेगीत जावपाक शकता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता हें तांकां खबर नासता. स्किन कॅन्सर लेगीत आजकाल जाता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबेटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता, ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालींसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक वतात. पूण ताच्या बदलाक लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोरांचें म्हणणें. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारू येता अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. हालींसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. भायलें खाण खंयच्या तेलांत तयार करतात हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचें कमी पिरायेचेर वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची काळजी घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां.